नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या सहकारी मंत्र्यांसयत आपल्या पदाचो राजीनामो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचेकडेन केलो सुपूर्द. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी स्वीकारलो राजीनामो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीचो मुखेल फुडारी म्हणून आयज बसकेत काढला वेचून. सरकार घडोवपा खातीर एनडीए करता दाबो. ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हांणी भुवनेश्वरातल्या राजभवनात राज्यपाल रघुबर दास हांच्याकडे केलो राजीनामो सुपूर्द. गोंयांत आज संवसारीक पर्यावरण दीस मनयलो व्हडा दबाज्यान. मुखेलमंत्र्यांनी भेटली हरित प्रमाणपत्रां. आज T20 संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीत भारताचो पयलो खेळ आयर्लंडा आड. आनी आतां खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या सहकारी मंत्र्यांसयत आपल्या पदाचो राजीनामो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचेकडेन सुपूर्द केलो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी तांचो हो राजीनामो स्वीकारून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका फुडले सरकार स्थापन जायसर प्रशासन चलोवपाची विनवणी केली. हालींच जाल्ल्या लोकसभा 2024च्या वेंचणुकेत भारतीय जनता पक्षाक 240 सुवातो मेळ्ळ्यात. भाजप पक्षाक जरी भोवमत मेळूंक ना तरी तांणी नॅशनल डेमोक्रेटिक अलायन्स म्हळ्यार राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीच्या सयत सरकार घडोवपाक जाय आशिल्लो 272चो आंकडो हुपिल्लो आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीचो मुखेल फुडारी म्हणून आयज जाल्ले बसकेत वेचून काढला. सरकार घडोवपा खातीर दावो करपाचें तांचें थारलां. आयज जाल्ल्या राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीच्या बसकेत नितीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, एकनाथ शिंदे हांच्या सयत राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीचे सगळे घटक पक्ष हाजीर आशिल्ले. बिहाराचे मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांच्या बाबतीत वेगवेगळ्या तरेची वक्तव्यां विरोधी गटाकडच्यान येताली ताका नितीश कुमार हांणी पुरायपणान पूर्ण विराम दिला. इतले मजगती आयज सांजे इंडी आघाडीची लेगीत बसका सुरू जाल्या. ह्या बसकेंत इंडी आघाडीचे सगळे घटक पक्ष वांटेकार जातात. तृणमूल काँग्रेसीचे फुडारी अभिषेक बॅनर्जी लेगीत ह्या बसकेत वांटेकार जाल्यात. मुखार वचूया. ओडिशाचे मुखेलमंत्री नवीन पटनायक हांणी भुवनेश्वरातल्या राजभवनात राज्यपाल रघुबर दास हांच्याकडेन आपलो राजीनामो सुपूर्द केलो. हालींच जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेत तांच्या बिजू जनता दल पक्षाक हार खावची पडिल्ल्यान तांकां हो राजीनामो दिवचो पडलो. पटनायक 24 वर्सां 3 म्हयने सेगीत 5 फावटी मुखेलमंत्री आशिल्ले. तांणी फाटल्या पयल्या फावट 2000 वर्सा 5 मार्चाक ओडिशाचे मुखेलमंत्री म्हणून सोपूत घेतिल्लो. भाजपान ओडिशांत 147 सुवातां मदल्या 78 सुवातांचेर जैत मेळयला. जाल्यार बिजू जनता दल 51, काँग्रेसीक 14 जाल्यार हेर पक्षांक 4 सुवाती मेळ्ळ्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज संवसारीक पर्यावरण दिसाच्या निमतान एक पेड़ माँ के नाम ह्या अभियानाक सुरवात केली. ह्या अभियाना अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बुद्ध जयंती पार्कांत रोपटे लायले. पुराय देशांत कोट्यांनी रोपटी लावपाचो हावेस ह्या अभियानाचो आसा. पर्यावरण दिसा निमतान आयज पणजेत गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि गोंय जैव विविधताय मंडळ हांणी आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत वांटेकार जाल्ले. ह्या कार्यावळींत पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा, GIDCचे अध्यक्ष आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड, मुखेल सचिव पुनीत कुमार गोयल, डॉ देवेंद्र पांडे हाजीर आशिल्ले. ह्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या विंगड सर्तीचे पारितोषिक वितरण जालें. मजगती पर्यावरण संवर्धना खातीर बरे काम केल्ल्या संस्थांक हरित प्रमाणपत्रां तांणी भेटयली. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या उद्देजकांक आनी जनतेक गोंयचे पर्यावरण सांबाळपाचो उलो मारलो. तशेंच बांबू आनी काजीची लागवड करची अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मागलें. आणि सरकाराक जबाबदार जाता तुमचो पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड कितें करता हो प्रश्न पटकन विचारता. म्हणून आयच्या सुवाळ्याचेर हो कार्यक्रम आनी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनयता आसतना आमी ग्रीन सर्टिफिकेशन दिवपाची संकल्पना माझी आशिल्ली. आमी 2 दिसां पयलीं
म्हणजे 3 तारखे दीस खरें म्हटल्यार बसून आमी ठरयलें की आमी ग्रीन सर्टिफिकेशन दिवपाक सुरवात करूया. तर ग्रीन सर्टिफिकेशन कोणाक दिवपाचें? ग्रीन सर्टिफिकेशन इंडस्ट्रीक दिवपाचें, ग्रीन सर्टिफिकेशन लोकल बॉडीक दिवपाचें, ग्रीन सर्टिफिकेशन गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाक दिवपाचें जे खरोखरूच ग्रीन हातूंत काम करता आणि आमचें गोंय एक ग्रीन आनी क्लीन दवरपा खातीर सातत्यान आतां वावुरता आणि फुडें वावुरतले तांच्या खातीर ग्रीन सर्टिफिकेशन खूब म्हत्वाचें आसा. पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी ह्या वेळार उलयतना पर्यावरणाचे महत्व विशद केलें. We have to pull up our socks and we have to try and improve the environment we live in. We have just taken a pledge which you and I again have taken. The pledge has a lot of meaning, but I am going to tell you, my dear student friends in particular, because I believe if environment is to be preserved, it has to be preserved by us. But I also believe that you student friends can hold your parents to ransom, educate them and force them to implement few things that I'm going to suggest to you. To all of us, they may sound minor, but believe me, if you total the total saving, it is substantial. And we would be in our own small way, you in your own small way, would be contributing to preserve our precious planet Earth. आज संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान भारतीय नाविक दळान नितळ पर्यावरण सांबाळपा खातीर रोपटी लावपाचें अभियान राबयलें. HQGNA आनी बजाज इलेक्ट्रिकल फाउंडेशन हांच्या जोड पालवान कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हाच्या अंतर्गत ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली. फाटल्या कांय वर्सांत भारतीय नाविक दळान गोंयांत 19,000च्या वयर रोपटी लायल्यात. आज संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान गोंय नाविक दळान तांच्या वाठारांत 1,800 रोपटी लायल्यात. मजगती गोवा नाविक दळान ह्या वर्सा नितळसाणी संबंधान वेगवेगळे उपक्रम, ई वाहनां विकत घेवप आनी हेर कार्यावळी आंखल्यात. भारतीय तटरक्षक दळाच्या गोंय फाट्यान आयज पर्यावरण दिसा निमतान रोवपाची आनी वॉकॅथॉन कार्यावळ चिकोळणा वास्को हांगा आयोजीत केल्ली. गोंय तटरक्षक दळाच्या कर्मचारी आनी तांच्या घरच्यांनी 250 परस अदीक रोपटी लायली. डेप्युटी इन्स्पेक्टर मनोज भाटिया, कोस्ट गार्ड वायज वेलफेअर असोसिएशनच्यो राज्याच्यो अध्यक्ष श्रीमती दीपिका भाटिया हांणी बावटो दाखोवन वॉकॅथॉन कार्यावळीचो शुभारंभ केलो. ह्या वेळार DIG मनोज भाटिया हांणी ह्या कार्यावळीत वांटेकार जाल्ल्या सगळ्यांक परबी दिली आनी हे तांचे कार्य परिसर नितळ आनी पर्यावरणाचे संवर्धन करतले अशें सांगलें. लोकसभा वेंचणुके उपरांत भारतीय जनता पक्षान पणजेत पत्रकार परिशद घेतली. ह्या पत्रकार परिशदेंत नव्यान वेंचून आयिल्ले उत्तर गोंयचे उमेदवार श्रीपाद नायक, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आनी हेर आमदार हाजीर आशिल्ले. लोकांनी जो कौल दिला तो पक्षाक मान्य आसा. उत्तर गोंयांत पक्षाक 54% जाल्यार दक्षिण गोंयांत 45.26% मतां मेळ्ळी. उत्तर गोंयांतल्या 16 मतदारसंघात पक्षाक आघाडी मेळ्ळी जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान 11 मतदारसंघातल्यान भाजपाक आघाडी मेळ्ळ्या. देशांत परतून नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीचे सरकार सत्तेर येतलें अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. समेस्त गोंयकार भाव आनी भयण हांचे हांव खूब खूब उपकारी आसा. तुमी दिल्लो रिजल्ट आमी एक्सेप्ट करता आसतना गोंयकारांच्या वतीन हांव श्रीपाद भाऊ नायक हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. आमी साऊथ गोवा मतदारसंघातल्यान थोड्याशा मतांनी आमी हारले, ओके, आमी कमी पडले, काय हरकत ना. बट सातत्यान आमचे पुराय गोंयांत आनी विशेष करून संघटनात्मक काम हे साऊथ गोंयानूय बी तशेंच जे आसा पळय हे खूब मोठ्या प्रमाणात आमचे चालू उरतले. पुराय जर रिजल्टा कडेन जर पळयत जाल्यार नॉर्थ गोवा मतदारसंघात आमी 56% वोटींग ही आमी नॉर्थ गोवात काडल्या. म्हणजे बरेचशे फावटी फ्रिक्शन स्प्लिट जाली म्हणून तुम्ही जिंकले अशा पद्धतीचं काहीच ना. विश्वजीत राणे सांगता असताना क्लियर सांगलं, विच इज अ क्लियर मॅन्डेट फॉर द भारतीय जनता पार्टी, क्लियर कट. हांगासर 56% जेन्ना वोटींग पडटा तितून तेन्ना दुमत आसपाक जायना. लोकसभा वेंचणुकेच्या निकालाचेर विश्लेषण जातलें. दक्षिण गोंयांत पक्ष खंय उणो पडलो ताचोय सोद घेतले. लोकांचो कौल पक्षाक मान्य आसा.
सगळे फुडारी आणि कार्यकर्त्यांच्या वावराक लागून पक्षाक हे यश मेळ्ळा अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगले. जो निकाल दोन्ही सिटांचो लागलेलो आसा तो आमी एक्सेप्ट करतात. तो दोन्ही जो निकाल दिल्लो आसा तो उत्तर गोंयच्यान आमचे श्रीपाद भाऊ नायक हे 6व्या वेळाचेर एक बऱ्या तरेची लीड घेवन आतापर्यंत जितली लीड मेळून आशिल्ली तितली लीड आनी मॅक्सिमम मतदान अशें तांकां मेळिल्लें आसा. इतली लीड उत्तर गोंयच्या लोकांनी दिल्या आनी म्हणून उत्तर गोंयच्या सगळ्या मतदारसंघातल्या सगळ्या लोकांचे आभार व्यक्त करता. कारण सगळ्यांनी बऱ्या तरेन प्रयत्न केलो. आमदार, सगळे कार्यकर्ते आणि खास करून सगळे उत्तर गोंयचे मतदार. नव्यान वेंचून आयिल्ले उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक हांणी आपले मनोगत उक्तायले. क्या किंग कोहली और हिटमैन की होगी वर्ल्ड कप में जीत से विदाई? क्या टीम इंडिया है तैयार? देखिए T20 वर्ल्ड कप का सीधा प्रसारण 5 जून से डीडी फ्री डिश पर। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। या ल्हानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. पळोवया मुखावेल्यो खबरो. राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीचो मुखेल घटक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे फुडारी रामदास आठवले हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाचेर पुराय विश्वास उक्तायला. राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीचो खंयचोच घटक पक्ष ना हे वटेन ना ते वटेन वतलो अशें वक्तव्य तांणी खबराकारां कडेन उलयतना केलें. बनाने के लिए 272 की आवश्यकता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास अभी 292 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे पास है. तो यहाँ एनडीए को सरकार बनाने का पूरा अधिकार है और सभी साथी जो एनडीए के हैं, कोई इधर उधर जाएगा नहीं. अफवाहें फैलाई जा रही है, लेकिन एनडीए के जो पार्टनर है, जो नीतीश कुमार जी है, चंद्रबाबू नायडू जी है और बाकी की जो छोटी मोटी पार्टियां सब है, ये सभी पार्टियां मतलब मोदी जी के ऊपर विश्वास रखकर हम आगे बढ़ने वाले हैं. उत्तर गोंयांतल्यान नव्यान वेंचून आयिल्ले भारतीय जनता पक्षाचे खासदार श्रीपाद नायक हांणी आपले मनोगत उक्तायले. उत्तर गोवा मतदारसंघात सदांच तुम्ही विचारताले मार्जिन कितली मेळटली आणि म्हजे उत्तर तेच आसताले की सगळ्या 5 वेळाच्या मार्जिनापेक्षा ह्यावेळी आम्ही मार्जिन क्रॉस करतले. तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादान, गोंयच्या उत्तर गोवा मतदारांच्या आशीर्वादान, आमच्या कार्यकर्त्याच्या परिश्रमान, आमच्या लिडरशिप, आमचे मुख्यमंत्री, आमचे अध्यक्ष, इतर सगळे आमदार ज्यांनी आपल्या इलेक्शनापेक्षा जास्त नेटान काम आणि जास्त परिश्रम घेऊन आपापल्या मतदारसंघात काम केले आणि ही लीड त्यांनी या उत्तर गोवा मतदारसंघात निवडून दिली. म्हणून त्यांच्या सगळ्यांचे हांव मनापासून आभार व्यक्त करता, त्याचे अभिनंदन करता. भारतीय जनता पक्षाचे वडील फुडारी आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी भाजपान राज्यात वायट प्रदर्शन केल्ल्या खातीर जबाबदारी स्वीकारल्या आणि उपमुख्यमंत्री पदाचो राजीनामो दिवपाची तयारी दाखयल्या. तांणी पत्रकारांक माहिती दितना सांगलें की आपूण हो राजीनामो दिल्या उपरांत येता त्या विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराचेर चड भर दितलो. ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है. मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं. कहाँ कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा.
मैं भागने वाला आदमी तो हूं नहीं, और जोरों से मैदान में उतरूंगा और हमारी पूरी पार्टी को साथ में लेकर हम लोग वापस नई स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे, और नई स्ट्रैटेजी तैयार करके हम लोग जनता के बीच जाएंगे। जनता का जो विश्वास है उस विश्वास को हम लोग संपादित करेंगे। केरळांतल्यान भाजपाचे वेचून आयिल्ले एकमेव खासदार सुरेश गोपी हांणी केरळांतल्यान तांकां वेचून दिल्ल्या खातीर मतदारांचे, कार्यकर्त्यांचे आनी सगळ्या फुडाऱ्यांचे उपकार मानल्यात। सगळ्यांनी दिल्ल्या तेंक्याक लागून हे जैत मेळोवप शक्य जालां अशें तांणी दूरदर्शनाकडेन उलयतना सांगलें। Workers, my very benevolent voters, my family, the souls who are in heaven, who are now being garlanded and cry out of joy, I think it's all there. All of them have blessed me. Mainly the voters and the workers of Trichy, Karyakartas of Trichy. Even Karyakartas from other districts and also other states. It was a huge effort, not pushing me to the hearts of the people, but putting me to stay there was their intent, and they have achieved their goal. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या वावराची जादू लोकसभेच्या वेंचणुकेत दिसून आयली अशें तांणी मुखार सांगलें। Magic is there, but then I tell you, it's a magic of the voters, their decision. Otherwise, I cannot be part of history. I can be part of history with just one vote for a margin. See where they have taken me. It's a laudable level. It's their win. दिल्लीच्या न्यायालयान कथित चोऱ्याच्या घोटाळ्यांत घुसपल्ल्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांकां जामीन दिवपाक न्हयकार दिला। राउज एव्हेन्यूज न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा हांणी अरविंद केजरीवाल हांणी आपल्याक 7 दिसां खातीर जामीन दिवची अशी केल्ली मागणी भायर मारली। न्यायालयान तिहार जेलच्या अधिकाऱ्यांक अशे आदेश दिल्यात की केजरीवाल हांकां फावो आशिल्ल्यो भलायकेच्यो सगळ्यो सुविधा दिवपाक हयगय करची न्हय। इंडिया आघाडीच्या बसकेत वांटो घेवपा खातीर बिहार सावन तेजस्वी यादव दिल्लीत पावले। तांणी इंडिया आघाडी लेगीत सरकार स्थापनेचो दावो करपाक शकता अशें खबराकारांक सांगलें। सरकार प्रयासरत तो हम लोग रहेंगे, आपने कहा उसमें देखिए प्रयासरत लोगों को रहना चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए। जम्मू काश्मीरात मतदारांनी दिल्ल्या कौलांतल्यान परिवारवादाचें राजकारण न्हयकारलां हें स्पश्ट जाता। जम्मू काश्मीरातले आदले 2 मुखेलमंत्री उमर अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती बारामुला आणि अनंतनाग सावन वेंचणूक हारल्यात। जनतेन सत्तेच्या अदलाबदलीचो खेळ न्हयकारला। 370 कलम काडून उडयल्या उपरांत जम्मू काश्मीरात पयलेच फावट लोकसभेची वेंचणूक जाली। उमर अब्दुल्ला हांणी बारामुला सावन जैतिवंत जाल्ल्या शेख अब्दुल रशीद हाका परबी फेटयल्या। चढ़ाव तो रहेगा ही, क्योंकि जिस तरह वोटिंग की पैटर्न रही और जिस तरह कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में कम कुछ में ज़्यादा, मुझे पहले जिस दिन पोलिंग हुई उस दिन से मालूम था कि काउंटिंग जो है उसका ट्रेंड एक तरफ से नहीं होगा। मध्य प्रदेशात काँग्रेस पक्षाक लोकसभा वेंचणुकेत हार खावची पडली। तांची पुराय समीक्षा जातली। पुराय देशात इंडिया आघाडीन बऱ्यापैकी प्रदर्शन केलें, ताका लागून भाजपाक फक्त 240 सुवातांचेर समाधान मानचें पडलें अशें मध्य प्रदेशाचे आदले मुखेलमंत्री आनी काँग्रेसीचे फुडारी कमल नाथ हांणी खबराकारांकडेन उलयतना सांगलें। इसमें पूरी हम समीक्षा करेंगे कि केवल एक सीट की बात नहीं है, इतनी लंबी हार हुई है, ये भी एक सोचने की बात है। पर देश में हमारा गठबंधन का परिणाम है। जो मोदी जी कहते थे 300 पार 400 पार, तो 240 पार, और हमारे गठबंधन की अच्छी सीटें आई। अब ये अगली आने वाले समय की राजनीति को नया मोड़ देगी। आणि या खिणाक घेऊया खबरापत्रान एक लहानसोच विसव। The VCs didn't really believe us, but they said 3,000 or 300,000 or 3 million. Welcome to the first season of B Cubed. This idea you have
is not the idea that you're going to likely going to pursue in the long run. Ask me how did it feel to have finished it? To me, it felt as if it was just one more practice. Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. It is absolutely perfect because it will hamper employment. Climate Convos, which is a matter of great concern for all of us, are caused by humans. Kabir is saying it's primarily a change in our habits. Climate change. Because of excessive consumption. All diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir Bhatia. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल। ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। पळोवया मुखावेल्यो खबरो, वचूया थेट खेळामळार। ICC T20 संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीच्या गट पातळीवेली सर्त आयच्यान सुरू जाता। भारताचो पयलो खेळ आयर्लंड पंगडा आड भारतीय वेळा प्रमाण रातच्या 8 वरांचेर सुरू जाता। हाचे पयलीं ह्याच मैदानाचेर जाल्ल्या खेळांत भारतीय पंगडान अभ्यास मॅचीत बांगलादेशाचेर 60 धांवड्यांनी जैत मेळ्ळें। भारताचो दुसरो खेळ 9 जूनाक पाकिस्ताना आड, त्याच्या उपरांत 12 जूनाक अमेरिके आड, जाल्यार 15 जूनाक कॅनडा आड जातलो। भारताचो रोहन बोपन्ना आणि ऑस्ट्रेलियाचो मॅथ्यू एस्टिन हांची जोडी आयज फ्रेंच उक्त्या टेनिस सर्तीत उपांत्यपूर्व फेरयेत खेळटा। दादल्यांच्या दोट्टी गटात निमाण्या 8च्या पंगडात ही जोडी बेल्जियमच्या जोडी आड खेळटली। आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 35.8 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 28.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या सहकारी मंत्र्यां सयत आपल्या पदाचो राजीनामो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे कडेन केलो सुपूर्द। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी स्विकारलो राजीनामो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीचो मुखेल फुडारी म्हणून आयज जाल्ल्या बसकेत काडला वेंचून। सरकार घडोवपा खातीर एनडीए करता दावो। ओडिसाचे मुखेलमंत्री नवीन पटनायक हांणी भुवनेश्वरांतल्या राजभवनात राज्यपाल रघुबर दास हांचे कडेन आपलो राजीनामो केलो सुपूर्द। गोंयांत आयज संवसारीक पर्यावरण दीस मनयलो व्हडा दबाज्यान। मुखेलमंत्र्यांनी भेटयली हरीत प्रमाणपत्रां। आयज T20 संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीत भारताचो पयलो खेळ आयर्लंडा आड। आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात। त्या खातीर आमचे फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात। तशेंच डीडी गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995 म्हळ्यारच 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 म्हळ्यारच 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।